हॅलो फ्रेंड्स अँड वेलकम टू यू ऑल. आणि ह्याची एक खास कार्यावळ आसा तुमच्या खातीर. आणि हांव आसा सद्याक गोवा वेल्ला हांगासर सेंट एंड्रूज चर्च थंयसर. अँड प्रोसेशन ऑफ सेंट्स हांगासर जाता. आनी ते कितें एक्चुअली ते जाणा घेवपा खातीर फादर इमेदियोस पिंटो आमच्या वांगडा आसा. हाय सर. Hi. सर वेलकम आमच्या शोन. Welcome. सर, प्रोसेशन ऑफ सेंट्स हे Yeah. एक्चुअली कितें? सांतांची मुर्ती त्यो एक प्रोसेशन कोत्ताले ताचे. ओके. हे गांवांत भोंवतात त्यो वतात लोक आनी जायतो हजारांनी लोक हांगा येता हां. आनी थंय ते सांतांत व्हरून एक पेनिटेन्शियल फिराजिताचें पुरसांव कशें मिरवणूक काडटाय आमी. गांवांत मिरवणूक काडटा. गांवांत मिरवणूक काडटा आनी सगल्या भोंवतीचो लोक आनी जिनसांवार गांवच्या लोक येता हांगा. हजारांनी लोक येता. सगळे आख्ख्या गोंयचे येतात तशेंच भारतांतले बीन येता आसतले. कोण येता येतात. लोकांचो भावार्थ कितें आसा हेजेर? बिलीव कितें आसा हेच्या फाटलो? हांगा प्रोसेशन ऑफ सेंट्स करून हे पिराजीत काळार आमी पिराजीत काळ म्हणटा लेंटन टायम हय. सिजन. आतां ती हे संतांनी आपल्याक त्याग केलो, आपल्याच्या जिवितांत त्याग केलो, पिराजीत केलें आनी देवाचे भक्तीन वाडले. आनी जी कोण हांगा वांटो घेतात हे मिरवणूक हे प्रोसेशनाक तांकांय आमी आपल्या जिवितांत त्याग करून पिराजीत करून नवें जिवीत जिवंक ते आमकां एक देख कशी. त्या खातीर ते हें प्रोसेशन करतात ह्या काळार. लेंथ सिजनूच हे पुरसांव जाता न्ही सर दर वर्सा. कशें कितें आसता स्वरूप? म्हणल्यार खंयसून सुरवात करता आनी कशें कितें पुरसांव जाता सर? पुरसांव हांगा भायर सरतलें चर्ची कडल्यान. हय आनी बाजारांतल्यान वेतेलें आनी सारकें थंय एक सोजी कडेन म्हणटात थंय बातींक रस्तो येता पळय भितरल्यान तशें सोन हे फुडल्यान रस्तो आहा तशें येतेलेत ते. हांगा एक सॅमेट्री आहा. ती सॅमेट्री वॉल्त मारून मागीर बाती रोडान सारके उबे हांगा येता. हाजे फाटली हिस्ट्री कितें आसा सर? कित्या खातीर सुरवात जाल्ली? कशी कितें सुरवात जाली? हे असलें प्रोसेशन फकत हांगाच आसा गोंय आख्खे इंडियेन? आख्खे इंडियेन न्हू आख्या संवसारांत. संवसारान? हय. ओके. आनी रोमान जाता त्यो धाकटुल्यो मुर्ती. इटलीक एकी कडेन जाता. हय. आनी ही व्हडल्यो आसात. हांगा आदीं जायत्यो मुर्ती आसल्यो. 60 वयर आसल्यो. आतां फकत 31 आसात. पयलीं 60 वयर आशिल्ल्यो. हय. त्यो मागीर त्यो खराब जाल्यो आनी पिड्यार जाल्यो. हे फ्रांसिस्कन मिशनरीज म्हूण आसले. सेंट फ्रांसीस ऑफ असिझी ताच्या संस्थेंतले ताणें ती पिलार केल्ली. पिलार थंय आसली. थंयसून ती मागीर हांगा हाडली ती. हे इगर्जेंत हाडली. हय. आनी चडशें ही मिरवणूक जाता ती हें प्रोसेशन जाता ती लोकांक एक सोयेक कसो हे भक्तांची देख घेवन आमी आमचें जिवीत बदलूंक पिराजीत करूंक देवाक भास दिवंक आमी वावरतले आपलेपणांतले वायट अडनावण्यांतले पातकांतले भायर सरूंक ते आमकां एक देख कशी म्हणून ती सुरू जालें. प्रोसेशन ऑफ सेंट्स जे आसा सर ते एक गोंयान आनी आख्खे इंडियन म्हटल्यार जाता. आख्खे संवसारान एकूच कडेन एक जाता. आनी दुसरें जाता ते इटलीक एक जाता. बारीक. ताचे भितर हाजी चड खासियत कितें आसा ह्या पुरसांवाची सर? खासियत अशी मेन कितें आसा? तें पुरसांव कशें जाता तें हांव नोको. ताचें खाशेलेपण हांव नोको. हाजें खाशेलेपण म्हज्या मना प्रमाणें आमी हे भक्तांची देख घेवन आनी आमचें जिवीत बदलूंक आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक. देवाक मानता जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणी प्रमाणें आमी चलूंक. हे सगळे भक्त आहात ते सांत आहात ते जेजूची शिकवणी प्रमाणें चल्ले. जेजूच्या उतरा प्रमाणें चल्ले.
आनी बरें केलें ताणें देखून ताका भाग्योत म्हूण फासारलें. फादर आतां जेन्ना हे आमी प्रोसेशन पळयतात Yeah. ते जगातले एक फामाद आनी एकीच कडेन अख्ख्या जगान जाता अशे व्हडले पुरसांव आसा. या गव्हर्मेंटान हाका कितें मदत बीन केला फादर ह्या प्रोसेशनान? गव्हर्मेंटाचे लागीं आमी पुलिसीची आदार मागता. सर ऑर्डर आसपाक लॉ एंड ऑर्डर हय मागीर आमी फायर ब्रिगेडा लागीं मागता हिंगा येवन ते उदक मागतात हांगा सगळे सकाळचे. बाकीचे ते प्रोसेशना दिसा हेल्प करता पूण हे फुडें चालू उरपाक जाय, पिडयोन पिडयो चालू उरपाक जाय, कारण अख्ख्या वर्ल्डान जशें मेळना तशें गोंयच्या हाच्या खातीर या ताच्या खातीर गोवोरमेंटा कडल्यान अजून पर्यंत कितें तुमकां मदत ऑर तुमच्या कडल्यान कितें फुडले स्टेप्स आसा? हे सांबाळूंक गव्हर्मेंटाची गरज ना. गांवचे आमचे पळय हांगा एक संस्था आहा ताका तीच खूब- ती संस्था आनी लोकांनी ताका आदार दिवन करूंक जाता, ते सांबाळूंक जाता. आनी लोक तशें सांबाळटा आसता सांबाळून आयल्या ती अजून पर्यंत. शेकडे जाले ह्या प्रोसेशन हांगा जाता. आनी सर तरणाटे बीन कशें कितें ह्या प्रोसेशनाक सर? ते वांटो घेतात, सगलो लोक येता हांगा. व्हडा उमेदीन वांटो घेता. हय एक स्टोरी आसा पयलींचीच फादर, ह्या पुरसावाची, म्हळ्यार 2 विलेजीचे लोक येवन झगडप आनी ते मुर्ते खातीर हे करप. ती स्टोरी म्हाका मातशी आयकपाक जाय आशिल्ली, कितें आसा सर? हांवें आयकलां ते भाशेन ह्यो मुर्त्यो हांगा हाडल्यात त्यो पिलार आसल्यो. पिलार दोंगरार थंय मोठ आसा आनी पिलार अर्दे पिलार आक्षे पडटा, अर्दे आमकां पडटा. ओके. म्हणटच हे दोनूय विलेजी मध्ये ह्यो मुर्त्यो आपल्याच्या इगोर्जेंत हाडपाक प्रयत्न करताले. ते प्रॉब्लेम जालो म्हणटा. थंयसर तो एक्चुअली स्टोरी काय ती खरी गजाल अशी ही जाल्ली? खरी गजाल म्हणून आतांच म्हाका सांगलां हांगा हितूंत. ओके. म्हणजे लोकांचे कडसून आयकपाक येयल्ली ही या. गजाल आसा, खरी गजाल. म्हणजे मागीर ते हांगा हाडल्यो म्हणून. आतां तशें काय ना, आतां सगळो गांव एकी कडेन येवन हे आतां सगलो लोक येता हांगा. जोरी तर हांगा आसात हे सेंट एंड्रू इगोर्जेंत आहात, पूण सगलो लोक येता. सगळो लोक येता. कोण जाय ते येता. आनी तुमकां एक मॅसेज दिवपाक जाय आमच्या गोंयकारां खातीर ह्या पुरसावा बद्दल जाल्यार तुमी दिवपाक शकता? म्हजी मॅसेज म्हणल्यार हे सगळे जे मुर्ती भायर सरतात हे भक्तांच्यो सांतांच्यो ते देवा बरोबर ते बरें जिवीत जियेले आनी ते पवित्र आत्मे जाल्यात आनी ते देवा बरोबर जियेतात आनी देवाच्या वैभवांत आहात, देवाक वाखाणटा. तांच्यो मुर्ती हांगा आसात जाल्यार त्यो बजूंक न्हय. तांचो फकत फोटो कसो आमी तांची देख घेवंक आनी तांची देख घेवन आमचें जिवीत बदलूंक. ते जियेले देवाक जाय तशें आमी मोगान जियेल्ले, पवित्रतायेन जियेल्ले देवाक जाय. हे देवाच्या उतरा प्रमाणे हें देवाचें उतर जिवीत दिता. जिवीत दितेलें देवाचें उतर जें जेजू उद्देश आमकां मेवलां, ते जिवीत दितेल्या उतरा प्रमाणे हे भक्तांक हे सांतांक जिवीत मेवलें, देव जिवीत मेवलें. देव जिवितांत जियेले. थोडे सांत दुबड्यांची सेवा केली, थोड्या जाणांनी वेतांतूय देवाची बरी खबर परगटली. समाजांत एकूट हाडूंक वावरले. कोण कोण दुसऱ्यांक पावंक लागले, जिन्सांवार भासांनी, जिन्सांवार घरसांनी. तांची तांकां मान दिवंक येतेल्यांक ते आमकां एक देख. हे जे पुरसांव आसा त्या पुरसांवा खातीर फादर आनीक गोंयच्यो ज्यो चर्चीस आसा किंवा ते सुद्दां पार्टिसिपेट जाता आसतले? कोणें येवंक जाता. कोणूय येवंक जाता. हय. पूण ते अशें ऑफिशियली अशें तुमच्या वांगडा रावन हे पुरसांव करता अशें ना. पुरसांव फक्त हीच चर्च, हेच चर्च एक कोत्ता. पूण आतां ह्या वर्सांतान आमी अशें केलां, दुसऱ्या खंयचेय लोक येता तांणी ते ऑपमूस घालतात, तें घालून खांद मारूंक जाता. कोणूय कोणें ते हेचे सांतांच्यो मुर्ती व्हरताना
तांकां हान मारूंक जाता म्हूण. ओके, म्हणजे कोणी हांगासरल्याच लोकांनी व्हरपाक जाय अशें काय हें ना, ना. तांकां जर उमेद आहा भावार्थ होय. आसा जाल्यार ते सुद्दां व्हरपाक या. शकता. फादर 23 मार्चाक पुरसाव जाता होय. गांवान संतांच्यो मुर्त्यो घेवन या. वचप आनी प्रोसेशन जाता हांगासर. ताज्या नंतर किंवा आनी कितले दीस असो हें चलता प्रोग्राम? 24 आनी 25 आसतले आनी सकाळी 6 ते रात पासून 24 आहा. कितें सादारण त्या दिसा लोक हिंगा उमो घेवंक येता संतांच्यो सांतांच्या मुर्त्यांचो आनी मिसां आसताय 6, 7:15, 9 वरांचेर आनी सांजेचे 4 वरांचेर. आनी ते उपरांत लोक ती सगळ्या कोण कोण पावता तो येता, सगळे दिसभर आसता, रात पासून 9 पासून आसता. आनी उपरांत 25 आसतलो तो सकाळी ते सांजे. पूण बुधवारा दीस 3 ते 5:30 पासून तो उमो घेवपाचें बंद आसतलें, कित्याक आमचें एक मागणें जाता हांगा सदांच बुधवाराची 3:10 ते 5:30. ते वेळार उमो घेवपाचें बंद आसतलें हांगा. ते उपरांत उमो घेतले लोक, ते आदीं घेवंक जाय. आदी घेवं जाता. फादर, ह्यो मुर्त्यो ज्यो आसता संतांच्यो मुर्त्यो, त्यो चर्चीन हरशिल्ल्या टायमार सुद्दां आसतात? त्यो मागीर त्यो हें जातूच न्हू, त्यो एका रुमान घालून दवरतात. त्यो अशें भायर दवरिना, एक्सपोज दवरिना. हेच त्या 5व्या सोमाराक लेंथ सिजनाच्या हां, 5वें वीक आहा तें, हय, तेतून ते काडटात त्या सोमाराक. काडटात. आनी आनी मागीर ते 3 दीस आसता तें एक्सपोजिशन. फादर, धन्यवाद आमकां इतली सगळी म्हायती दिली म्हणून. खरंच मना काळजांतल्यान Welcome. धन्यवाद फादर. Welcome. थँक्यू व्हेरी मच. God bless you. थँक्यू. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक तुमचे सोबे आसू. आयज आमी आयल्या त्याग करून, जिविताक त्याग करूनच ते भाग्यून जाय. आपल्याचे कुशीक ताणी मरण दिलें आनी ते ताका देवाच्या मोहिमेंत मांडून they are sharing in the glory of God by dying to their own will because of God and because of us. देवाच्या आणि फेऱ्याच्या मोगाक लागून ते तयार झाले. देव आमच्या सगळ्यांक आयज उलो करता. आमी जेजू भाशेन, हे सादा भक्ता भाशेन तयार आसूं दुसऱ्या पासून आणि देवा पासून त्याग करू.